त्याच्या खातीर मिटींग दवरली एक बरो प्रोजेक्ट जसो आमी डिस्क्रायब केला DDTC त्या पद्दतीन करता आनी अकॉर्डिंगली ऑनरेबल सीएमान इन्स्ट्रक्शन दिला रेवन्यू सेक्रेटरी हवे ताकाय दिला डायरेक्टराकय दिला जाता तितलो विदीन दीस 3 months इन्क्लुडींग कन्वर्शन ऑफ झोनींग चेंज ऑफ झोनींग हे सगळे करून ॲटलिस्ट बाय 19 डिसेंबर ते फावंडेशन स्टोन घालपाक एक बरो प्रोजेक्ट जेणे करून गव्हर्मेंटाकूय तातूंत भरपूर रेवन्यू मेळटा कारण 2002 वी आर इन 2021 ऑलमोस्ट 20 years बेश्टी ती 1,67,000 स्क्वेअर मिटर जागो पडत आसा ताच्या खातीर पळय ट्युरिजम वाडत आसा आमचो मोपा एअरपोर्ट इथे येता जेणे करून कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान म्हाजे माद्रे मतदारसंघात म्हाज्याच म्हणटा माद्रे मतदारसंघात येवप गरजेचें आसा आनी ताचे खातीर सुरवात जाल्ली आसा जाता तितले बेगीन सगळो प्रोसिजर केल्या नंतर फावंडेशन इज स्टोन बिफोर 19 डिसेंबर जशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा ते सगळें घालतात मांद्रेचं खंय म्हटलं एरिया तो जुनशेर जुनशेर हे पळय गार्डन आसा पळय हय फॉरेस्टाची गार्डन आसा जस्ट ऑपोजीट जस्ट ऑपोजीट सरावंडींग लोकांक कांयच कॉन्फिडन्स ना सरावंडींग लोकांचे ते म्हणजे लोकेलिटीन घरा बिराल कांयच ना सद्या एनकरेजमेंट बी कितेंच ना इतली क्लियर आसा